Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणार, इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चिंत दिलें जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी खुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या ल्हारां भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेंवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोणया इतली तुजी संसद. तुजें नांव म्हजें सोरशिलें केन्नाच नोपयत जातें ना, ताचो नाश केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलोना व पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसोना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच वावून पडोनात ताची पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस, सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नश्ट्या मनशांचे अशें न्हय, दुबावावीण अशें न्हय. ते कोण जाणोय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंटोणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. सोमी येता, ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांचे उरपोंजी कडे उलोवन जेजून म्हणलें, हे संस्थीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची? मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून, आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचली नात, आमी विलापलें आनी तुमी रोडली नात, अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद. तर जुवांव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा
हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, 2 वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ जें तुमच्या बोऱ्याक तेंच तुमकां शिकयता. इजायस 40 आनी 8 वळ 17. नियाळाक आदार. एके शाळेंत एक भुरगो खूब मस्तीपणां करतालो देखून शिक्षकान ताका ख्यास्त दिली. बदला घेवंक ताणें आनी ताच्या घरच्यांनी नाका जाल्ले आरोप घालून शिक्षकाक पुलिसांचे ताब्यांत केलो. शिक्षक भुरग्यांची आकारणी करतात. आपल्या खाला शिकतलीं भुरगीं बऱ्या मूल्यांनी वाडोवन तांचो फुडार परजळीत जावचो तांचो आवंडो आसता. तांकां कितें बरें तेंच तीं तांकां शिकयतात. आयच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवाद्याचे तोंडी उलोवन देव स्पश्ट करता, तुमच्या बऱ्याक तेंच तुमकां शिकयता. शुभ वर्तमानांत जेजूय आपलें निराशेपण आपले पोरजे सवेन दाखयता. कसली ही पोरजां तांकां बरें केल्यार पासून तीं मांडून घेनात, पूण देवाचेरूच शिणतात. आमचे मागणे देव सदांच आयकता, पूण साबार पावटी आमी मागलोलें आमकां मेळना म्हणटोच कोश्ट पिडा दूख येता तेन्ना देवाचेर शिणटा. आमकां कितें आनी खंयच्या वेळार दिवंक जाय तें तो बेस बरो जाणा आनी ताचे शिकवणेक कान दिवन आमी चलत जाल्यार आमकां कितेंच उणें जावचें ना. ताची शिकवण नाकारतल्यांची वाट निसंतोणाक पावता. स्तोत्र 1 वळ 6. मोगाळ बापा, वेगवेगळे तरांनी तूं आमकां शिकयताय. तुजे शिकवणेक उक्तें रावन ल्हानविकान जियोंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.